Unity Mall Amkanaka. Unity Mall Amkanaka. Unity Mall Amkanaka. Unity Mall Amkanaka. Unity Mall Bahar Mara. Unity Mall Bahar Mara. Unity Mall Bahar Mara. Unity Mall Bahar Mara. जे महायुद्ध आम्ही कौरव रूपी बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट आणि या युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट आम्ही झगडटा त्याचो आयज तिसरो दीस आणि सकाळीच्यान खूप जाण लोक पॉलिटिकल लिडर्स एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट सगळे जाण आमकां येवन आमकां सपोर्ट करता आणि ह्या महायुद्धात आमच्या वांगडा पार्टिसिपेट जाता. तुमकां दिसतले आमी सगळे आता 3 दीस काय खायनासतना सकाळी ते 10 ते 5 ते 6 पर्यंत आमी रावता. जीव सामको जाम जाता, उलोवपाक तितलो नीट येना. पण जेन्ना सगळे लोक येता आणि स्पेशली आमची जाणटी बायलां आमकां सपोर्ट करता तेन्ना आमकां खूब उमेद दिसता. आणि त्यांचो आशिर्वाद घेवन जसो आमचो देव पायगिणकार आसा तेजो आशिर्वाद, देवी चिमलकर्णी आसा तेजो आशिर्वाद घेवन आमी ही आमची महायुद्ध ही आमी फुडें व्हरता. आणि तेच सपोर्ट करपाक आमकां आमचो आमदार सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आणि तेजी सगळी टीम आमच्या वांगडा आमकां सपोर्ट करपाक आयज येल्ली आसा. आमदार आमच्या वांगडा सदांच आसा. असेंब्लीन तो हेज्या बद्दल सदांच आवाज उखलता आणि असेंब्लीचे भायर जेन्ना जेन्ना आमी ताका उलो मारला, प्रोटेस्ट जावं मिटींग जावं, तो सदांच आमच्या वांगडा आसा. आणि वत येत न्हू चळवळीन जेन्ना तो आमकां उलो मारता, फॉर एक्झाम्पल पाळे सायटीक कुडका टीसीपीन केन्ना प्रोटेस्टार वचपाक जाय, करमये सायटीक तेन्ना तो फुडाकार करता. तेन्ना आमी वांगडा म्हणून एज गोंयकार आमी फुडें वयता आणि हे जे सरकार आहा बीजेपी सरकार तेज्या अगेन्स्ट झगडटा. सो तो एक लेजिस्लेटर आणि आमी सदांच म्हणटा आमी इतले दीस आमचो आमदार सांताक्रूजचो आमदार खंय आसा, तो लुपोन भोंवता कशें ते आमी सांगलेलेच आसा. ह्या फूल इलेक्शनाक तो लुपोन भोंवलो, कोणाची घरां स्कीप केली, येवकूच ना. मेजॉरिटी मायनॉरिटी हेजे भाशणां ते दिवपाक लागला. एक एक्झाम्पल म्हणून त्यांनी आमच्या आमदाराची दखल घेवची. काल ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव आणि मागीर केप्याचे आमदार एल्टन बाब तेवूय हांगा येवन गेल्ले. आमचे दुर्भाग्य सांताक्रूजचे आणि हे आमचे चिंबला मेर्शे आणि हे तिरूय गांवचे की आम्ही निवडून हाडला ते आमदार असले निर्लज्ज ठरलेले आसा. हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन त्यांनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक आमकां बळ दिवचे, आमकां सपोर्ट दिवचो. आणि तेजो कितें रोल आसतलो फुडें विधानसभा येता, मागीर आमची मिटिंग्स आसा ना, तेजे एज अ लेजिस्लेटर तो कसो आमकां हेल्प करतलो आणि हे चळवळ हे महायुद्ध आसा हे सरकाराच्या अगेन्स्ट तो फुडें कशें व्हरतलो आणि आमकां सपोर्ट दितलो ते तेणी मातशें 2 उतरांनी सांगचें. सगळ्यांक येवकार आमच्या आतां अजयान जशें इंट्रोडक्शन दिलें आनी हांगा सगळे चिंबल गांवचे जे नागरीक आसा जे आयज 3रो दीस आसा हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे द्वारे आमी सदांच ज्या चिंबल गांवचो जो मुवमेंट जाल्लो आसा, जावं तो युनिटी मॉलाचे अगेन्स्ट आसूं जावं हेज्या पयलीं वायटी पार्काचे अगेन्स्ट आसूं, आमी सदांच आमचो तेंको जो आसा तो दिल्लो आसा. आयज तुमी पळयता की गोंयभरान कितलेशे अशे विशय चालूच आसा जे डिस्ट्रक्टीव लेवलाचेर हो जो बीजेपीचो सरकार आसा हे हाडीत आसा. आनी म्हाका याद येता की थोडे म्हयन्या पयलू म्हणल्यार ऑक्टोबरान आमी हांगाच एक मिटींग घेतलेली चिंबेल गांवच्या लोकांनी आणि त्या मिटिंगेक हांव उपस्थित आसलो. खूप जाण जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा, सोशल एक्टिविस्ट आसा आणि तशेंच बरे मागपी आसा जे दुसरे गांवांतले तेवूय त्या मिटिंगेक उपस्थित आसले आणि कितलेशे जाणांनी थंय येवन आपणाची प्रतिक्रिया ह्या प्रोजेक्टा बद्दल दिल्ली.
पण तेन्ना सगळ्यांचो विरोध जो आसा तो तीव्र जाल्लो आणि त्याच्या नंतर आमी हे विधानसभेचे सेशन जाल्ले त्या सेशनाक पासून हांवें तो विशय जो आसलो तो विधानसभेन मांडलेलो. आता इतले सगळे मांडून आणि इतले सगळे जावन तरी पूण हो सरकार जो आसा हो सरकार कोणाकूच आयकुपाचो ना असली परिस्थिती करून दवरिल्ली आसा. हो सरकार हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा. कित्याक तांकां आयज आमच्या बारीक समाजाचे जावं बहुजन समाजाच्या लोकांक जावं आमच्या ट्रायबल समाजाच्या लोकांचे मातूय पडलेले ना. हे तयार लेक जे आसा हे आमी पळयला त्या लेकाचो सहभोंवतणी एक बरो जो फॉरेस्ट आसा फॉरेस्ट एरिया आसा शेतां आसा जी शेतां कसयता आमचे जितले चिंबेलकार आसा हे शेतां कसयता आनी तेंची जी पिकावळ आसा ती बाजारांनी व्हरून विकून आपणाचें पोट भरता. आता इतले सगळे आसून हे नेचर क्रिएटेड हे देवान आमकां रचलेले आसा आनी देवान हे देणगी दिल्ली आसा. मात ही देवाची देणगी आयज हो सरकार हो युनिटी मॉलाच्या नांवान जावं प्रशासन स्तंभाच्या नांवान आयज ही देणगी काबार करपाक उठलेलो आसा. आमी पळयता की कितलेशे कडेन उदकाची समस्या आसा. आयज आमी हांगाच पळया तुमी ह्या प्लॅटोचेरूच पळया ह्या प्लॅटोचेरूच उदकाची समस्या आसा. पण जे उदक आमचे कडेन आसा तेच उदक तुमी काबार करपाक उठलेले आसा. ह्या युनिटी मॉलाच्या बाबतींत आमी विधानसभेन जेन्ना उलयले तेन्ना तांकां सांगले तुमी हे कशें तुमी हाडटा लोकांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेतले ते लोकांचे तांकां मातूय पडलेले ना. आयज ही पंचायत जी आसा चिंबेलची पंचायत जी रुल्ड बाय बीजेपी आसा. एक टायमार तेंच्यांनी रेझोल्युशन बीन ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेवन रेझोल्युशन मांडली. पण आता जेन्ना म्हाका कळोन येयलें की जेन्ना रेझोल्युशन मांडून सगळें जालें तेन्ना इंटरव्यू मिन्स कोर्टान घालचे पडले जे लोकलांक जे हांगाले नागरीक आसा तांकां घालचे पडले आनी तेंच्यांनी स्टे हाडली. हांगा लोकलांनी स्टे हाडली बायोडायवर्सिटी जी कमिटी आसा तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टे हाडली आनी स्टे हाडून बसून जे स्टे हाडले नंतर इलेक्शनाचो टायम असो सगळे थंड जाल्ले सुशेगाद जाल्ले कित्याक झेडपी इलेक्शन आसलें. आता झेडपी इलेक्शना टायमार आवाज केलो नाल्यार नेगेटिव्ह वयतले हांवें तेंचे तकलेन गेले आनी ते जावन आयज तुमी पळयता की हे काम जे आसा ते थोडे दीस पयलू हेंच्यांनी काम फूल फ्लेज चालू केलें. इलेक्शन जातात 22 तारखेक. सो अशें दिसून येता की हो जो सरकार आसा हो सरकार हो गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवपाकूच सोदता. गोंयकारांक चिड्डून माड्डून वचपाक सोदता. आता हांवें एक दीस फाटी तेंचे रिसंटली झेडपी निवडून आयल्या तेजे उलोवप आयकलें. ती म्हणटा की आपणाक कांयच खबर नासलें. अरे बीजेपीची आता ही येदी व्हडली पार्टी देशांतली सगळ्यांत मोठी पार्टी म्हणटा आनी देशांतली सगळ्यात मोठी पार्टीचो एक झेडपी सदस्य निवडून येयलो आनी ती म्हणटा आपणाक खबर ना आनी कोण जे सगळ्यांकून चड आसतले तेजेर आपूण वयतले. आता हे म्हणणे कितें म्हटल्यार तुमकां पपीट कशें रूल करता हे आयज अशें दिसून येता की वयरसून तुमकां कितें येता तेच तुमी उलोवपाचें आनी तेच घेवपाचें. आपणाक खबर ना आपूण तेंचे फुडें वचपाचें ना. अरे तुजो तेंच्यान 2 किलोमिटर आसतलो डिस्टन्स जे आयज हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. पूण जिल्ला निवडून येवन वचून अजून पर्यंत तुमी येवंक ना. म्हळ्यार लोकांनी तुमकां जेन्ना भोवमत दिल्लें आसा तें भोवमत कित्याचेर दिल्लें आसा की लोकांची काम करपाक. हांगा लोक जेन्ना विरोधान आसा उबे रावल्ले आसा बसलेले आसा तेन्ना एक उतरान बसून बीजेपीचो सरपंचूय येना बीजेपीचो झेडपी येना बीजेपीचो आमदारूय येना. हांगा जो रुदल आमदार जाल्लो आसा तेका पडलेलेच ना आनी ही तेका दिसता की बाबा आपूण कितेंय करतलो. म्हणजे एक याद धरपाक जाय की जेन्ना जे रेव्होल्युशन क्रांतीची मोहीम जेन्ना सुरवात जाता जेन्ना क्रांती सुरवात जाता ती स्लो वाडटा. आता ही सुरवात जाल्ली आसा. हांगा फुडें कितें जायत हेजो नेम ना. जसो अजयान सांगलें की हांगा आमी सगळे एकटे आसा एकटे झूज दिवपाक रेडी आसा. गांवचे लोक एकटे आसा आनी गांवच्या लोकांक झूज दिवपाक रेडी आसा म्हणून. आनी हांव आनीक विचारपाक सोदतां इतले आमी इश्यू काडले गोंयभरान इश्यू चालूच आसा. डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट चालू आसा 39A नांवान जे नवे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवा आमी पयले ओल्ड गोवा प्रोजेक्ट हाडटाले प्रत्येक कडेन प्रोजेक्ट हाडटा. पण इतले प्रोजेक्ट हाडटा सरकार लोकांक कॉन्फिडन्स पळय आनी हरमला येदो व्हडलो इश्यू जालो थंय कितलेशे लोक भायर सरले. सो इतले इश्यू जाले पूण सरकार लोकांक गांवच्या लोकांक विथआउट कॉन्फिडन्स घेयनासतना भायर सरता. ते आपणाचे अप्रोवल दिता. आता तांकां खंय सरपंचान लायसन ग्रांट केल्लें आसा ह्या युनिट मॉलान. आता हे लायसन कशा बेसिसाचेर ग्रांट केला जेन्ना 3 रेझोल्युशन जाली तिनूय रेझोल्युशनान लोकांनी म्हटल्यार भोवसंख्य लोक जो आसा तेंच्यांनी रेझोल्युशन घेवन मांडलें की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. इतले आसून पासून ग्रामसभेची व्हॅल्यू उरली कितें. जेन्ना अशें चलता हो जो प्रशासन म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी हे प्रशासन करता कितें.
आयज तत्वांची गजाली उलयता, अंत्योदय येतात, ग्रामोदय येतात, तो एक ग्रामोदय तत्व म्हणटा पळय ते खंय आसा? ह्या मुखेलमंत्र्यान उत्तर दिवपाक जाय की खंय गेली तुमची तत्वां? ही तत्वां तुम्ही खंय भाड्याक घातलेली आसा? खंय आसा ती तत्वां? आयज प्रत्येक जो बीजेपीक सपोर्ट करता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय. आयज आमच्या बहुसंख्य आमच्या ट्रायबल एरियांनी अटॅक चालू आसा. आयज ट्रायबल लिडर जे आसा, जावं ट्रायबल आमदार आसा, ट्रायबल सरपंच आसा, ट्रायबल झेडपी आसा, यांच्यान चिंतपाक जाय. आयज बीजेपीचे कितलेशे आमदार आसात ट्रायबलाचे, ते आमदार आयज दोगी कित्याक आसा? ते एक उतरान तोंड उलयना. पण जेन्ना पॉलिटिक्स येता तेन्ना तुमकां राजकारण करपाचें आसता तेन्ना तुमकां ट्रायबल याद येता. आमी ट्रायबल 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 म्हणटा. आतां ट्रायबल म्हणटा तेन्ना तुमी हे येवन भायर कित्याक सरना? तुमी हांगा चिमला गांवांत येवन ह्या ट्रायबल भावांक सपोर्ट करपाक जाय आसलो. आमी हांगा चिमला गांवांत येवन सपोर्ट करता, तसोच प्रत्येक जो कोणीय आसूं, रुलींग आसूं, ऑपोजिशन आसूं, ह्या आमदारांनी येवन सपोर्ट करपाक जाय आसलो की आमकां हे असले डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट नाका म्हणून. जेन्ना गांवच्या लोकांक नाका, जेन्ना गांवचे लोक हेचो विरोध करता तेन्ना आमकां तांकां नाका. मात कितें करता? हे तोंड बंद करून ओगी आसा. एक जाप भायर सरना. कित्याक सरना? तुमकां कितें जाला? तुमी कोणाक भियेता? कोणाचे डायरेक्शनान तुमी चलता? आयज बहुजन समाजाचे लोक जावं ट्रायबल समाजाचे लोक जेन्ना अशे हरताल्याक बसतात, जेन्ना अशे स्ट्रायकाक, हंगर स्ट्रायकाक बसतात, 3 दीस जाले, बाबडे हांव तेंचे कडेन उलयतालो, तेंचे कडेन उलोवपाक वचून हें जायना, जाम जाल्या. कित्याक सकाळच्यान सांज पर्यंत तांकां उदक नासतना, जेय नासतना ते रावचें पडटा. आयज हांव बसून हांगा येयला, हांव एक कांयच खायनासतना, कांयच हें करना, कित्याक म्हाकाय जी कर्टेसी आसा हांवूय येवंक ना, कांयच खायनासतना येयला. हांव सांगता कित्याक ही कर्टेसी ही दवरपाक जाय. आनी हांव ह्या जे ट्रायबल समाजाचे जे लिडर आसा, जे सदांच आपूण ट्रायबल समाजाचे लिडर म्हणटा, आमी हेंका लागून हे करतले, ते करतले, अशें करतले, तशें करतले, सगळे म्हणटा. पण कोट्यांनी पयशे वयता, कोट्यांनी पयशे काबार करता ट्रायबलाचे, पण ते पयशे जाय थंय यूज करिना. हांव एलिगेशन घालता ह्या सरकाराचेर, जे जाय थंय यूज करिना, पण नाका आसलेल्या प्रोजेक्टांक हाडटा. आयज हो युनिटी मॉल कोणाक लागून येता? आयज बारीक समाजाचे लोकांचे पोट चिड्डून हो मॉल हाडटा. गोंयकारांक न्हू, हो भायल्यांक हाडटले आनी भायल्यांक हाडून भरतले. हांव परत एकदां सांगता की ह्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट विरोधात आमचे झूज हे चालूच उरतले. आमचो पूर्ण रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो पूर्ण तेंको ह्या जो प्रोटेस्ट आसा, हो हंगर स्ट्रायक आसा, हाका पूर्ण तेंको आसतलो. आमी विधानसभेन जे मांडपाक जाय ते प्रश्न विधानसभेनूय मांडटले, विधानसभेच्या भायरूय मांडटले. आमकां जाय की आमचे गांव आमचे कडेन उरलेले. आमकां खबर आसा की आमचे जेन्ना आमच्या गांवांनी प्रसंग असो येयलो, आमी खरेंच म्हणटा आमचे चिमलकारूय भुरगे जे तरणाटे आसा, जावं चिमलकाराचे जे सगळे आसा, आमचो गोविंद बाब आसूं, अजय आसूं, बाकीचे जितले चिमलकार आसा ते आमच्या पाया गांवांत असो 39A अंडर प्रोजेक्ट करता त्या पाया गांवांत सपोर्ट करपाक येयले. तशेंच आमच्या नावशी मरिना प्रोजेक्टाच्या टायमारूच ते सपोर्ट करपाक येयले. तशेंच आमी बाकीच्याय कितलेशे एरियान, आनी ह्यो चडश्यो बहुसंख्येक आमच्यो पळोवंक गेल्यार रिसंटली आमी पळयता करमय असो इश्यू जालो. ह्या बहुसंख्येक जो आसा तो ट्रायबल विलेजीस आसा, आनी हो कॅल्क्युलेटेड अटॅक ऑन ट्रायबल आसा. म्हाका तर दिसता, हांव एलिगेशन घालता की हो कॅल्क्युलेटेड अटॅक ऑन ट्रायबल आसा. कित्याक तांकां खंय ना खंय हे डिसबर्स करपाक जाय आनी तांकां भायले जी हे आसा मायग्रेटेड जे लोक आसा तांकां हाडून हांगा भरपाक जाय आनी तांकां तेंची पॉप्युलेशन वाडपाक जाय. जे करून जे सेन्सिसान दिसतलें की ट्रायबल हांगा पॉप्युलेशन ना म्हणून, ट्रायबल पॉप्युलेशन कमी आसा म्हणून. आयज हांव मागता आमच्या ट्रायबल लोकांकडे, सगळ्या एसटी भावांकडेन तुम्ही भायर सरचे, ह्या प्रोटेस्टाक येवचे. असे कितलेशे प्रोटेस्ट जातात, कितलेशे हंगर स्ट्रायक जातात, ह्या कडेन तुम्ही येवचे. तुम्ही जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना तो आवाज आनी तो आक्रोश जो आसा तो वाडटलो. तो आक्रोश समज कमी जालो जाल्यार आनी कांयच जावपाचें ना. हांव पयर काल हांगा टीसीबीन गेल्लो. टीसीबीन जेन्ना गेलो करमयचो प्रोजेक्टा टायमार, सो तेंचो रिपोर्टाक लागून आमी सायट इन्स्पेक्शन गेले. सायट इन्स्पेक्शन अजून रिपोर्ट येना, 25 दीस जाले. सो ही परिस्थिती आसा. आयज परत आमदारांक वयचें पडटा. तेजे पयलूय हांव गेल्लो थंय वचून पळयत जाल्यार तेय रिपोर्ट दिना. आमी फाल्यां दिता, परवा दितात, तेंच्यान जाल्यार फाल्यां दिता म्हणून. सो अशी परिस्थिती जी निर्माण जाल्ली आसा, जो गुड गव्हर्नन्साचो नारो, जो प्रशासनाचो नारो जो आसा तो मुखेलमंत्री दिता, हो नारो फोटिंगपणाचो नारो आसा. हो फक्त आपणाचे पोळी भाजपाची, कशे पयशे भितूर येतले आनी आपूण रिचेस्ट पार्टी जातली, कशे आमचे पोटां भरतली, हो नारो आसा. हो बारीक समाजाच्या लोकांक वयर काडपाचो नारो ना, हो काबार करपाचो नारो आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन, आयज तुमी मतां मारपाक वयता, ह्या बीजेपीक मतां मारपाक वयता, अशे लोकांक रस्त्यार हाडलेले आसा, लोकांक हंगर स्ट्रायकाक बसयल्ले आसा. आयज बारीक लोकांक आमच्या हंगर स्ट्रायकाक बसयल्ले आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन, गोंयकारां कडेन की तुमी भायर सरचे. येता त्या 4 तारखेक सकाळच्या 10 सुमार सगळ्या चिमल गांवाच्या लोकांनी हांगा मिटींग आपयल्ली आसा.
ही महासभा जातली, जी महासभेक तुमचो तेको, आयज गोंयकारांचो तेको हांव मागता, सगळ्या गोंयकारांक. काय आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालून काय फायदो ना, हांगा भायर सरपाची गरज आसा. पोस्ट घालतले, कमेंट मारतले, काय फायदो ना. आमी समज भायर सरतले, लोकांक दिसतले, ह्या सरकाराक दिसतले की बाबा लोक आसा, लोक जिते आसा आनी गोंयकार भायर सरतले, ह्या आक्रोशान भायर सरतले, तेन्नाच हे प्रोजेक्ट स्टॉप जातलो, नाल्यार हे आपणाक जाय तशें करून उडयतले. सो परत एकदा हांव हात जोडून सगळ्यां कडेन विनवणी करता की येता त्या 4 तारखेक तुम्ही सगळे गोंयकार म्हणून भायर सरोया. गोंयकार म्हणून आयज चिमेलकारांक तशेंच गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी ज्या ज्या गांवांनी असे डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट येता त्या त्या गांवांनी आमी तेको दिवपाक, फाल्यां चिमेलकाराक तुम्ही तेको दिल्यार तुमच्या गांवांत केन्नाय असो प्रसंग येयलो जाल्यार त्या गांवांत ते येतले, आमी येतले. सो हे मागता तुमचे कडेन की तुम्ही सगळ्यांनी येवचो आनी आमचो पूर्ण पाठिंबो बिंग सांदांद्रेचो आमदार, तशेंच आमच्या झेडपी मेंबर्स आसतले, तशेंच आमचे बाकीचे पंच सदस्य आसतले, जावं आमची आख्खे जे लोक आसा तेंचे कडल्यान जाता तितलो तेको आमी ह्या प्रोजेक्टा अगेन्स्ट वावुरपाक लागून दितले. तशेंच विधानसभेन जितलो प्रश्न मांडपाक जाय तो विधानसभेन आमी प्रश्न मांडटले. आनी आमचो म्हणल्यार हेच्या पयलूच्यान आमी कंटिन्युअसली जे काम केलां, अजयान जे काम केलां, गोविंद बाबान जे काम केलां, हे कंटिन्युअस तांकां एप्रिशिएट करपा सारकें आसा. कित्याक इतल्या ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट झुजपाक खूब खापासतात जाय आनी ते स्ट्रॉंगली फायट करता. सगळे हांगा जितले जाण आसा, हांगा आमची काकी आसा ती कितलीशी फायट करता, बाकीची जी बायल मनशां आसा ती व्हिडिओ पळयतालो ती कितलीशी उमेदीन उलयता. तेंच्यान सांगलें की उदक जे आसा ते उदक आमचे रगत जे आसा, रगत न्हू आमचे उदक आसा म्हणून ह्या तोड्या लेकाचे. सो इतले तळ्याचे आमचे हे आसा म्हणून सांगलें. सो इतले जे हितून आसा म्हणल्यार स्पिरिटान आसा, हांव मागता लोकां कडेन, गोंयकारां कडेन मागता की तुमी हो तेको तुमचो दिवचो आनी ह्या हो जो प्रोजेक्ट आसा तो अपोज करून हो भायर मारचो. गिरीश, 3 इंजिनां येत लागली. एक म्हणल्यार पंचायत, दुसरे म्हणल्यार झेडपी, तिसरो म्हणल्यार आमदार. ही 3 इंजिनां हिंगा डिरेल जालेली आहा. खास करून जेन्ना आमी हेजे पळयता युनिटी मॉलाच्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट हे पळयता जाल्यार तो ही कितली डिफिकल्ट जातले लोकांक. पळय कशें इंजिनां डिरेल पळय कशें आसा, पिपल्स पॉवर इज सुपिरियर. हांव सदांच म्हणटा की आमकां खूब जाण खूब कितें म्हणटालो, इलेक्शनाच्या टायमारूय म्हणटा, मागीरूय म्हणटा, पण पिपल्स पॉवर इज सुपिरियर. आयज लोकांनी दाखोवपाची गरज आसा. लोकांनी हे जे कोण अशें उलयता, म्हाका तो स्टेटमेंट पळोवनूच म्हाका अशें दिसपाक लागलें की ऑलरेडी ती फितूरपणां जाल्ली आसा, ती ऑलरेडी सेटिंग जाल्ली आसा. सो ही सेटिंग सारकी तोंडार कळटा. जेन्ना मिडिया तुमकां विचारता तुमी एटलिस्ट म्हणपाक जाता आपूण वचून मेळटले, तेंचे कितें आसा तो प्रश्न घेतले, मात तें जावना. ती डायरेक्ट म्हणटा ना आपूण कितें आसा ते पळयतले, आमचो आयज आपणान घेतला, आपूण बरी नासली आनी कितें असले स्टेटमेंट दिता. सो हे जे आसा ते इमॅच्युअर स्टेटमेंट्स आसा. हितून क्लियर कळटा की हे ऑलरेडी फितूर जाल्ले आसा. हांगा आमदार, सरपंच जावं झेडपी हे टोटल फितूर फिक्सिंग जाल्ले आसा. हे लोकांनी डिसायड करपाक जाय. आयज गोंयकारांनी डिसायड करपाक जाय की आमकां ह्या सरकारांतले हे अशें करता ते जाय काय हेंकां विरोधान मारून तेंकां भायर मारपाक जाय. आनी असलो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट आमकां जाय, कित्याक जाय हेजो प्रश्न चिन्ह आसा. आयज एकट्यान तरी येवन भायर येवन सांगूंक जाल्लें की बाबा हो प्रोजेक्ट येता तो बऱ्याक लागून येता, हेका कितें फेसिलिटी मेळटली, आमकां कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो, जो आनी कितें जातलें, हे कोण उलयना. प्रत्येक गोष्ट जी आसा ती हाडून ठोपता. आता प्रत्येक गोष्ट समज ठोपूंक लागले नाल्यार गोंयकार वयतले खंय. हांगा सगळे आपापणाची हे बसतले. फाल्यां तो मॉल येयलो, त्या मॉलांत कोणाचे कितें येतले हे कोणाक सांगलां हांगा, कोणाक काय सांगूंक ना. सो ही जी फॅसिलिटीज जी आसा तुमी हाडटा, सरकार हाडटा म्हणटा ती कोणाक लागून हाडटा, ह्या कॅपिटलिस्टांक हाडपाक सोदता. फाल्यां रिलायन्साक काडून दितले, फाल्यां अदानीक काडून दितले, फाल्यां जिंदालाक काडून दितले. गोंयकारांक काय उरपाचें ना. ते म्हणटाले लीज करतले, ऑलरेडी लीज करून दिल्या. मिरामार वचून पळया तुमी, मिरामार जी रेजिडेन्स जाल्ली ऑलरेडी लिजार काडलेली आसा. तुमी हांगा अंजुणा वचून पळया, अंजुणा ऑलरेडी तेंच्यानी लीज काडून ते ताज्याक दिल्ली आसा. सो प्रत्येक गोष्ट ते आपूण सरकार करता म्हणटा आनी काडटा आनी मागीर लिजार काडून दिता, प्रायवेटायज करता. पीपीपी मॉडल हो तेंकां बरोच पडलेलो आसा. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन, गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांक लागून आसा काय भायरसून कोण येतले, व्हडले व्हडले लॉबी येतली ते लॉबींग दिवपाक आनी गोंय विकपाक लागून. एक मिनिस्टराचो हे सायडीन कितें तरी लँडाचो कितें तरी इशू आहा म्हणटा. लोकूय म्हणटा की हेच्या सायडीक जो हे आहा ताका एक्सेस ना आणि हे समज तर मॉल येयले जाल्यार मागीर ताका एक्सेस मेळटलो म्हणटा. एका मनशाक लागून हे दिसता. पण डेफिनेटली आता आमी पळयता की हेच्या पयलू जेन्ना मिनिस्टर जो आसा ते मिनिस्टराचे हांगा ओल्ड गोवा पासून सेम इश्यू जाल्लो आपणाचे पर्सनल इंट्रस्टाक लागून. आता हांगा पासून आपणाचे पर्सनल कितें इंट्रस्ट आसा ह्या इंट्रस्टाक लागून समज कोण करता तेजो पूर्णपणा विरोध करपाक जाय. कित्याक सेल्फ गेनाक लागून तुमी गांव पिड्ड्यार करपाक शकना, गांवाचो जो रिसोर्सीस आसा तो पिड्ड्यार करूंक शकना, गांवाचो रिसोर्स काबार करपाक शकना. सो हो
पयलू आमी चिंतपाक जाय की आनी जो पक्ष आसा तो पक्ष धोरणां व्हडली व्हडली म्हणटा. हांगा तुमचे ऑफिस घातलेलें आसा, ही धोरणां व्हडली व्हडली तुम्ही ऑफिसाच्या सकयल जे एनवायरमेंट आसा हांगा पॅम्पलेटी आमकां पासून ते लिफलेटी आनी ते व्हडले व्हडले धाडटा एनवायरमेंटाचेर हेजेर तेर कितें फायदो. ते बायोडायव्हर्सिटीचे जे हे मारता पळय पोस्टर मारता आनी तो बुकलेट केल्ली आसा पळय ती कितें कित्याची अर्थ कितें आसा तेका. त्यो बुकलेटी कित्याक बेस्ट ऑफ मनी जालो न्हू नाल्यार त्यो बुकलेटी करून लोकांक बेश्टी डिस्ट्रीब्यूट करून आमी हे केला ते केला अशें केला तशें केला. अरे ते आसा ते रिसोर्स साल्वार करीत तुमी, आसा ते रिसोर्स काबार करून उडयता. सो प्रश्न एकूच आसा आनी आन्सरूय तेजो एकूच आसा की सेल्फ गेनाक लागून जावं आपणाच्या पर्सनल बेनिफिटाक लागून असले प्रोजेक्ट हाडचे न्हू. आनी असले प्रोजेक्ट जेन्ना हाडटा कितेंय प्रोजेक्ट तुमी हाडपाक सोदता नाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. जेन्ना ग्रामसभेन तिन्ना रेजोल्युशन घेतले आनी विरोध केलो तेन्ना हो प्रोजेक्ट ओपोज करून भायर मारपाक जाल्लो बट तरी पूण हो ठोपपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सर आणि हांगासर अशें आसा की 17 मजली बिल्डींग जी आसा एका तेकूनच ते हाडपाचें आसा. ऑलरेडी ताणी कितें केल्लें आसा ते हे करपाक सॉइल टेस्टिंगा खातीर येयल्ले ते, परंतु आमी तांकां धांवडोवन घातले. आतां म्हाका एकूच सांगा, हे जे हांगासर कितें जाता हे आमी कोणूच चिमलकार म्हाज्या घरा खातीर हांगासर जागो मागिना. हो कितें आमचो सगळ्याचो उदकाचो जो प्रश्न जो आसा पळय काय न्हू, पुर्तुगेज टायमार आमी सदां म्हणटा पणजे 1908 जेन्ना उदकाचो दुश्काळ पडलो त्या वेळार हे हांगासर ह्या तळ्याचें उदक पणजे रायबंदरा सगळ्याक पावयलें. इतकी सुद्दां हांकां अक्कल ना की बाबा आमकां दिसता आतां जितको पुर्तुगेज संवेदनशील आसलो पळय काय न्ही तितके हे आतांचे सरकार संवेदनशील ना. म्हणजे तुम्ही मातशें आमकां हेका सांगचें. पळय आतांच जसो प्रश्न केला त्या प्रमाणे आमी पळयला की गोंयभरान जो उदकाचो प्रमाण आसा ग्रावंड वॉटर लेवल जो आसा तो ग्रावंड वॉटर लेवल 40% डिप्लेट जाल्लो आसा. आता 40% डिप्लेट हो व्हडलो चिंतेचो हे आसा. म्हणल्यार आयज गोंयकार कशें ओगी आसा म्हाका कांय खबर ना. आनी सिमिलर थिंग हांगा जेन्ना तोयार लेक जो आमी पळयता त्या लेकाचे जेन्ना उदक जे हेच्या पयलू जेन्ना उदक नासलें तेन्ना पणजे पावयताले, पणजेच्या लोकांक हे उदक गावले. सो हे सगळे म्हणल्यार एड्युकेटेड लोकांक खरेंच म्हणल्यार तांकां चिंतपाची गरज आसा की 40% उदकाचो डिप्लेट जाला. हे फुडें समज आनीक डिप्लेट जालो आनी गोंय राज्य जे आसा ते सिक्किमाच्या फाटल्यान दुसरें आसा जेजो सगळ्यांकून कमी डिप्लेट जाल्लो आसा ग्रावंड वॉटर जितलो डिप्लेट जातलो तितले हे जे आमचे सैम आसा आमचे जे दोंगर आसा आमची शेतां आसा जावं आमचे जे कुळागर आसा हांगा उदक पावपाचें ना. उदक पावना म्हणून ती झाडां मरून वयतली, हांगा तळपां जातली. ही तळपां जावपाक जाय गोंयांत हे आमी चिंतूंक जाय. आनी असो सेम सिच्युएशन हो तळ्या लेकार आसा आनी सेम सिच्युएशन हे सहभोंवतणीचो जो बायोडायव्हर्सिटी आसा ह्या बायोडायव्हर्सिटी जाता. आनी हांवें जेन्ना आयकलें आनी जेन्ना ते कोण येयल्ले खंय सॉइल टेस्टिंग करपाक तेंच्यांनी खोदलें भितूर सॉइल टेस्टिंग करपाक बुराक मारले भितूर गेले. सो तेन्ना तांकां विथीन 6 मीटर 4 मीटर 2 मीटर ह्या हेजेर तांकां उदक गावले सकयल. म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता इतल्या लागीं तांकां उदक गावलें. म्हणल्यार जेन्ना आमी बांय मारता जावं बोरवेल मारता तेन्ना डीप वयचें पडटा बट इतले लागीं म्हणल्यार 6 मिटराचेर पासून तांकां उदक गावलें. सो ह्या इतल्या लेवलाचो रिजर्वर्स इतले आसा हांगा की उदकाचो प्रमाण चड आसा. सो हो समज उदक फाल्यां कन्स्ट्रक्शन केलें आनी कितें हें उदक सगळें भायर मारतलें जशें बांबोये गांवांत जाल्लें आसा. बांबोये आमी एक प्रोजेक्ट जो आसा वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाचो हो असोच हाडिल्लो आसा आनी थंय अशेंच जालां उदक मारता भायर मारता. इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी. हांगा आमी तांकां WID कंप्लेन केल्ली आसा, कलेक्टराक घातलेले आसा, सगळ्यांक घातलेले आसा. पण ही यंत्रणा आसा पळय ही बीजेपीचे खुस्तार चलता. हे बीजेपीक सपोर्ट करपाक जाय आनी बीजेपीचे जे हे लॉबीज येयल्ले आसा ह्या लॉबीज कशे सपोर्ट करपाक जाय हेजेर काम करता. सो हांव गोंयकारां कडेन परत एकदां मागता की तुमी चिंतूंक जाय. आमी हे उदक आमचें सोंपया अशें आनी फुडल्या पिळगेक कांयच दवरुया नाका. आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट रावया आनी आमी सोंपया काय आमी हेका लागून फायट करुया, आमी हेका लागून झूज करुया आनी झुजोन जिखोया. हे गोंयकारांचेर हे आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन की परत एकदां की 4 तारखेक जी महासभा दवरिल्ली आसा ते 4 तारखेच्या महासभेक तुमी सगळे येवचे. बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसता सगळ्या हितून पंचायतीनी बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आहा. PB आहा तो पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर आहा तो हे करता प्रिपेअर करता. आता ह्या हितून जे पळय पाक येयला पळय त्या हितून ऑलरेडी त्यांनी प्रिपेअर केलेलो आहा, झाडां नोंद केलेली आहा. आता ती सगळी झाडां मारा मात्र तो BMC तो कितें फायदा. पळय तेंच म्हणटा हांव BMCचो अर्थूच उरलेलो ना. समज अशें जालें कित्याक हांगाच न्हू
आयज तुम्ही खंयी वचून पळया, आमच्या बांबोळेनूच पळया, बांबोळे तुम्ही सगळे केल्या कुर्का बांबोळी बीएमसी सगळी कमिटी आसा. मात अर्थ कितें आसा, कमिटीच्या थ्रू ते रिपोर्ट पावपाक जाय, रिपोर्ट पावून तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय, बायोडायव्हर्सिटी कमिटीन उलोवपाक जाय. अरे एक तरी तुम्ही पळयला की बायोडायव्हर्सिटीचो चेअरमॅन येता आनी तो सांगता की बाबा हें जावपाक जायना, दिस इज रॉंग. कोणूच उलयना, कित्याक सगळे पपीट जाल्या. हांव परत सांगता, सगळे पपीट जाल्या. ती नांवा पुरती बायोडायव्हर्सिटी नाल्यार बंद करा ती बायोडायव्हर्सिटी कमिटी. तो हें दवरिला पळय तो चेअरमॅन कोण आसा तेका काडा, सगळे बंद करा. कित्याक पयसो टॅक्स पेयराचो उडयता. आयज हे अर्थ तो कमिटी करप कारण कितें आसलो की हांगा बायोडायव्हर्सिटी येतले ते बाबा हे जे आसा कितें समज थंय उदकाचो प्रमाण कमी आसा, थंय फॉरेस्ट एरिया आसा, थंय जावं जनावरां आसा, डिफरंट टायप ऑफ स्पिसीज आसा, ह्या स्पिसीजांक प्रोटेक्ट करपाक लागून ह्यो कमिटी बायोडायव्हर्सिटी कमिटी आसा. आतां ह्यो बायोडायव्हर्सिटी कमिटी फंक्शनूच जायना जाल्यार अर्थ कितें आसा, अर्थूच ना तेजो. सो एका नांवा पुरती दवरतले तुम्ही कमिटी आनी जेन्ना रिपोर्ट येता बायोडायव्हर्सिटीचो तुमकां पीबीआर येता, तो रिपोर्टाचे सगळे भरिल्ले आसा आनी तेका ते समज कन्सिडरेशनान घेयनासतना तुमी आपणाक जाय तशे प्रोजेक्ट काडटले जाल्यार अर्थ कितें आसा ताजो. हो सरकार सेंटर गव्हर्नमेंट बीजेपीचो आसा तोय तसलोच जाला, नालायक जाला, आनी गोंय सरकार जो आसा तोय नालायक जाला. तांकां फक्त गोंयचे रिसोर्सीस आनी गोंय सगळें सोंपोवपाक जाय. गिरीश बाब, तूं आज तिसरे दीस हो प्रोटेस्ट आसा तेका तुवें उपस्थिती लायली. तुवें सुरवाती पासून ह्या प्रोजेक्टा खातीर विरोध केला. हो युनिटी मॉल म्हणटा पळय ती कोणाची युनिटी करपा खातीर हो येता आनी आतां लगेच एसेंब्ली सेशन येवपाचें आसा. ह्या एसेंब्ली सेशनाक हो तूं उठोवन धरतलो हो प्रश्न? पळय आमी निश्चितपणे हेच्या पयलूय आमी विधानसभेन हो प्रश्न उठोवन धरलेलो. विधानसभेन पासून आमी प्रश्न विचारलेलो की हो युनिटी मॉल कोणाक हाडटा, कित्याक हाडटा, आनी त्या टायमार पासून अशें जालें की आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच करतले. पण कॉन्फिडन्स कोणाक घेतलो की ग्रामसभेन जेन्ना विरोध केलो तो विरोध जावन पासून हो काम चालू केला. म्हटल्यार हितून कळटा की हो जो सरकार, जो मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत आनी तेजी बाकीचे कॅबिनेट आसा, हे फोटिंग जाल्ले आसा. तांकां फक्त फोटिंगपणाचे हेजेर चलपाक जाय. तांकां खरें कितें आसा जावं फॅक्ट्स कितें आसा हे फॅक्ट्स पळोवपाचे ना. सो आयज ते म्हणटा की आमी हे हाडटले, प्रशासन स्तंभ हाडटलो. तो कितलो 17 मजलीचो, आतां 17 मजलीचो प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल हाडटा. अरे हो कोणाक लागून, हेजो कांयच अजून पर्यंत आमकां डेटा आतां पत्ता लाभ आतां. आतां थर्ड डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग जाली, ते मिटिंगेक पासून सेम जाले. अरे आमकां काय सांगूच ना. आमचो जो कमिटी रिपोर्ट आसता तो कमिटी रिपोर्ट पासून दाखोवना. अरे आमी खंयच्या बेजाचेर आर्ग्युमेंट करतले, खंयच्या बेजाचेर उलयतले, आमी ओपोज करना. पण आमी म्हणटा कितें, एटलिस्ट आमकां दाखया कितें येता कितें ना, सांगा कशें जातलें, की कशें इम्प्लिमेंटेशन जातलें हें कांयच सांगिना. सो सरकार जो आसा हो सरकार फक्त दोळ्यांचेर पानां लायता आनी आपणाक जाय तशें करून सोडटा. एकूच ऍड करता, हे प्रशासन स्तंभाचे अजून काम चालू जावंक ना. आयजूच म्हाका थोड्यांनी क्वेश्चन केला, स्तंभ येता, स्तंभ म्हटलं ते समज एक स्तंभ येता म्हणून तुम्ही स्तंभ येयला तुमकां कितें वयता करता. लोकांकूय सांगता, क्लॅरिफाय करूं सोदता. प्रशासन स्तंभ म्हटल्यार एक 17 मजली बिल्डींग. आता तर कितें येतले आमकां कांयच खबर ना. 17 फ्लोर बिल्डींग जे युनिटी मॉलाची सायडीक तुमची जागा दिसता थंयसर ती व्हडली बिल्डींग येता. थंयसर सगळे प्रशासन आहा ते थंयसर जातले, म्हणजे पणजे जावं आनी खंयचे सभोवतीचे थंयसर येतले. आनी कितली जागा एक्वायर केला ते आमचे कडेन डिटेल्स ना. मागीर इतलेच आमकां खबर आहा हे अंडर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप म्हटल्यार PPP मॉडेलाचेर हे तेंच्यांनी नॅशनल बिल्डींग कॉर्पोरेट कंपनी NBCC जेचे सांतिनेज ऑफिस आहा ते कंपनीक दिल्ली आसा. ती कंपनी ते सगळे हे बिल्डींग बांदतले. युनिटी मॉल आहा ते सरकार बांदता, GTDC बांदता. मात हे आसा ते प्रशासन स्तंभ तेंचो ते म्हणटा एम्बिशियस प्रोजेक्ट. जसं की 7 प्रोजेक्ट आहा तेंचे 2003ची कोटींचे 7 प्रोजेक्ट आहा. तितून सर्किट हाऊस आहा, मागीर तितून ओल्ड जुंता हाऊस आहा ती परत जातली. तितून आनी एक बिल्डींग आहा ती प्रशासन स्तंभ. फक्त स्तंभ येना. सो लोकांनी तो हे चिंतपाक जाय की 17 मजली बिल्डींग येता आनी तिची बुन्याद कितली आसतली. हे 4 फ्लोराची 4 लेयर युनिटी मॉलाची 4 लेयर फाउंडेशन आहा. 17 मजली कितली बुन्याद आसतली. आणि जेन्ना NBCC थंयसर सॉयल टेस्टिंग करतले आमी सगळ्यांनी थंयसर तांकां आडयलेले आसा. जर ही चळवळ परत करपाक जाय प्रशासन स्तंभा खातीर जाल्यार तिवूय आमी करतले. मात सध्या आमी दोनूय प्रोजेक्टांचेर झगडटा आनी हांव आमदारा कडेन मागता की हे प्रशासन स्तंभाचेर सगळे डॉक्युमेंट कितें आहा कॉलिंग अटेन्शन घालपाक जाय, रेजोल्युशन घालपाक जाय, मागीर शॉर्ट डिस्कशन घालपाक जाय. त्या असेंब्लीन सगळे आमदार ऑपोजिशन आमदारांनी घालचे आनी हे प्रशासन स्तंभ आनी कितें आहा ते युनिटी मॉल हांगसर चिमला गांवसून भायर मारचे. थोडेशे म्हणटा ताजेर तुजी प्रतिक्रिया? पळय
पळय कशें आसा आयज तांकां निवडून येयले म्हणटकूच तांकां दिसता की मेजॉरिटी आपले वाटेन आसा म्हणून. पूण तांकां एक सांगपाक सोदता आयज गोंयभरांतले लोक जे आसा ते विटलेले आसा आनी हांगा कोण भलतेच खंयचे बस्तींतल्यान वोटींग घेवन जिखोन येवन तुमी अशें म्हणपाक लागता की बाबा मेजॉरिटी लोकां कडेन रावतले म्हणल्यार तुमी इंदिरानगरा वांगडा रावतली हो प्रश्न आसा. तुम्ही जे चिंबलाचे जे स्थानिक लोक आसा जे मेजॉरिटी ट्रायबल बहुसंख्यक आसा तेंच्या कडेन रावची ना. हो आयज ताका म्हाका दिसता पार्टीन तेंच्या जो पक्ष तांचो म्हणटा की आमी ट्रायबला वांगडा आसा आनी आमच्या जे हे रक्तान ट्रायबल आसा म्हणटा पळय जे रक्ताचे ट्रायबल म्हणटा असले हांकां त्या पार्टीन ते विचारपाक जाय आसलें की बाबा जे गोंयकार आयज हांगा बसलेले आसा जे गोंयकार ह्या हेजेर विरोध करपाक बसलेले आसा ते गोंयकारांक आयज खरें म्हणल्यार तो टोमणो आसा की मेजॉरिटी लोक म्हणल्यार कितें म्हणल्यार सगळ्यांनी निवडून हाडला. जेन्ना जिल्ला पंचायतीच्या हे जालो तो कोणाकूय निवडून हाडूं तो सगळ्यांचो जाता आनी सगळ्यांक रिप्रेझेंट करपाचें आसता आनी तांकां रिप्रेझेंटेशन घेवन वचपाक जाय. सो हे जे आसा ते कळटा की बाबा हेंची सेटिंग जाल्ली आसा तांकां भितरल्यान कितें तरी गावल्लें आसा. निवडून येवन म्हाका दिसता पयले गिफ्ट जे आसा ते गिफ्ट हांगाल्यान गावला दिसता. सो ताका लागून ती हे नाटकां करता आनी ही जे स्टेटमेंट आसा ती काडलेली आसा आनी अशें गिफ्टां जी म्हाका दिसता ते दोन्ही आमदाराकूय घाला आनी सरपंचाकूय घाला कित्याक तो सरपंच आतां उलयत ना तो कांय येत ना. सो हे गिफ्टां जी आसा ती गिफ्टां ह्या प्रशासन स्तंभ जावं युनिटी मॉल जो प्रायव्हेट कोण एजन्सी घेतलेले आसा तांकां एजन्सीचो तांकां मेळटा. पूण बिरेश बाब जेन्ना मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी म्हणटा पळय तेन्ना कितें आसता सापोर्ट करपी जावं आसता आनी ओपोज करपी जावं आसता. आतां हिंगा चिंबलान आमी तर इतलो तेंप पळयलो जाल्यार ओपोजूच करता सगळे सापोर्ट कोणेच करूंक ना जाल्यार तो मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीचो प्रश्न येवपाचो सारकें. तेच सांगता तुका की मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी प्रश्नूच येना की जिल्ला पंचायत जेन्ना तो सदस्य जाता तेन्ना तुजे सगळे सांगता हांव आमदार जालो म्हाका कोण रुलिंगाचो ऑपोजिशनाचो असो कोण लागना म्हाका सगळे लागता. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तिने घेवंक जाय आसली आनी तेणें तशें उलोवंक जाय आसलें की बाबा लोकांनी आपणाक सांगला उलो जेन्ना सगळ्यांनी मारलो आमकां उलो मारलो म्हाका पर्सनली कोणाक फोन मारून सांगना पण जेन्ना व्हिडिओचे सगळ्याचेर येयले तेन्ना आमी येयले. सो हो जेन्ना उलो मारलो गांवचे 2 किलोमिटराच्या भितर तुमी आसा तुमी येवन तांकां विचारपाक जाय कितें जालां आमी उलयता पक्षा कडेन उलयता आनी कितें उलयता सरकारा कडेन उलयता हें तरी करूंक जाय आसलें. हें कोणाक करपाचें ना कित्याक आयज तुमकां लोकांचें आयकोपाचेंच ना. इलेक्शना टायमार तुमकां मतां मागपाक वयता तेचे पयलीं कांयच करिना. सो हेतून क्लियर कळटा आनी लोकांनी चिंतपाक जाय पळय बीजेपीचो जिल्ला पंचायत सदस्य असो म्हणटा मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी. सो हें चिंता ह्यो मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीचे डिफरन्स जे आसा हे आयज हेंच्यांनी क्रिएट करून दवरिल्ले आसा की तांकां बाकीचे पडलेले ना. सो हांव मागता परत एकदां तुमी सगळ्यांनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक जो प्रोटेस्ट आमच्या चिंबल गांवच्या लोकांनी केल्लो आसा नागरिकांनी केल्लो आसा तांकां तेंको दिवचो. पण तिचे ते लास्ट टाइम कितें काबार करयात ती गौरीक तिका 22 तारीख तिचे इलेक्शन जाले मागीर 22 ते 24 तारीख पण ते इंदिरानगरचे ते मेजॉरिटी आहा पण त्यांच्या वांगडा एन्जॉय केले. एन्जॉय करतकर मागीर आमी सांगले 25 तारीख आमी घराणे घातले 25 तारीख ते 28 तारीख परत ती बरी ना जाली. सो तिचे स्टेटमेंट ते काल दिला पळय ते सिरियसली घेवपाक जायना तुमी ती बरी ना सध्या. तिका कितें आहा ते वखदां घेवन रुदलपा कडसून नाल्यार कोण पंचायती कडसून नाल्यार कोण तिचे आहा पळय ती. सो आमची जी फायट आहा हे जे व्हडले मास्टर मायंड रोहन खंवटे मागीर सीएम बीजेपी गव्हर्नमेंट हांकां तुमी प्रश्न विचारा की हे जे चिंबोलकार आयज थंयसर बसला रक्ताचे ट्रायबल आणि बाकी बहुजन समाजाचे लोक हांगसर बसला उपोशणाक बसला रस्त्याचेर बसला आपलो गांव वाचोवपाक आपल्या आवयक वाचोवपाक आणि थंयसर तिथं काम चालू आसता स्टे आसतना कोर्टाची चालू आसतना. आनी तुम्ही पळया तेन्ना तो फायर जालो बस फायर तेन्ना डीओपी सस्पेंड केली तेन्ना जाल्यार आतां ह्या जेन्ना डीओपीच्या ऑर्डरीचेर स्टे आसतना तरी पूण पंचायतीन एनओसी दिला तर डीओपी कित्याक बसना तो बीडीओ कित्याक बसना. दोगांची ऑर्डरीचो स्टे आसा आनी अजून ती कोर्ट चालू अजून केस चालू आसा तरी पण काम चालू आसा. सो हांकां कोण सस्पेंड करतलो हांकां कोण टर्मिनेट करतलो. सो हो प्रश्न तुम्ही माविन गोदीनेक विचारा हो प्रश्न तुम्ही सीएमाक विचारा आणि हो प्रश्न तुम्ही रोहन खंवटेक विचारा. ह्या सगळ्या लेवलाचेर जे कितें उलोवपाक जाय आसलेलें आनी मोठ्या प्रमाणात गोंयांत कितें घडणूक घडल्या त्या प्रकरणाचेर कसो आवाज उठोवपाक जाय हें गोंयकारांक दाखोवन दिलेलें. हो जो सरकार आसा तो कुठलो आगो आनी भेरो जाल्लो आसा हेका खंयच कितें दिसना. जे प्रकल्प हाडटा जे नाका आसलेले 17 मजली आणि त्या मॉडेलांचेर मोठे मोठे प्रोजेक्ट घेवन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना मोठ्या प्रमाणात त्रासान घातलेले आसा. गोंयकारांक पंचायत लेवलाचो अथवा
म्युनिसिपल कावन्सील असो BMC असो खंयच्याय लेवलाचेर जर आमी पळोवपाक गेले जायत जाल्यार तांकां परमिशनां कशी ग्रांट जाता आनी त्या परमिशनाचेर ते दोळ्यात आपूण कशी कामां चालू करता आनी एक गोंयकार जर गेलो जायत जाल्यार गोंयकारांक त्या परमिशनाचे 50 फावटी तरी मारचे पडटा. पण आयज आमचे गोंयकार त्रस्त जाल्लेले आसा तो उपोशणाक बसलेले आसा तांकां खंय तरी मोठ्या प्रमाणात त्रास जाल्लो आसा. गोंयकारांनी मुखार मोठ्या प्रमाणात फुडें येवपाची गरज आसा आनी ह्या प्रोटेस्टाक साथ दिवपाची गरज आसा. येता ते 4 तारखेक 10 वरांचेर ह्या प्रोटेस्टाक मोठो साथ दिवचो हे हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता.